तो शिकोवपाक जशें मारी तुज्या पांयाची बसली आनी तूं म्हणटा तिणी सगळ्या परस बरी सुवात घेतली आनी आयच्या दिसा ती मारयेची सुवात तुज्या पांयाची बसोन आयकपाक आमकां हितून हें केलें म्हणजे जो आशिर्वाद केले म्हणून ही सुवात म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी आमी जाणा तूं आयज आमकां कितें तरी शिकयताय जें आमकां गरजेचें आसा जें आमी ह्या संवसारीक जिवितान जियेतना जायते खेपो आमी पडटा आनी उठ्ठा जायते खेपो आमचें रिलेशन तुज्या वांगडा तुट्टा आनी तूं आमकां तेन्ना पासून तुज्या उतरांसून घोटाय दिता आतांय आमकां जायते प्रश्न आसा आमी कित्याक अशी जाता तो सगळ्या प्रश्नाचे आन्सर तूं पवित्र आत्म्या सवाय तुज्या उतरांसून आमकां दिताय म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी तुका आर्गां दिता तूं ह्या वेळार हाजीर आसाय कित्याक तुजें उतर म्हणटा दोगां तेगा थंय तूं हाजीर आसाय आनी तूं ह्या वेळार हाजीर आसा आनी तूं आमकां तें सोत जें आमकां स्वतंत्र करता तें सोत तूं आमकां शिकयताय आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच घोवायकेनी आमकां सारकें देवाचें उतर सुटावे करता आनी तेंच उतर आमकां आमच्या जिवितान बरेपणाच्या रस्त्यान जो तूं आमकां दाखयताय त्या रस्त्यान चलपाक तुज्या उतरा उद्देशी आमकां तुजेशी चड लागीं व्हरताय म्हणजे जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी तूं आमकां तुजी चड शिकोवन दिताय आनी तूं मोर अंडरस्टँडींग दिताय जेजू चड आमकां समजोणी दिताय आनी ते समजोणी वरवीं आमी स्वतंत्र जायना पूण आमी दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र जावपाक तूं आमकां तयार करता ह्या इस्कुलान हे ग्रेसाचे हे तुज्या कृपेचे शाळेन आमकां तूं एकठांय केल्या आनी तितून आमकां तूं घोटाय दिताय आमी जेन्ना आमच्यो परिक्षा येता तेन्ना कशी आमी पास जावंक जाय तुज्या उतरा उद्देशी तूं जसो तुज्या जिवितान परिक्षा येयली तेन्ना तुवें तें देवाचें उतरूच घेवन पास जालें तशें आमकांय तूं जेन्ना आमच्या संवसारीक जिवितान आमकां परिक्षा येता तेन्ना तूं आमकां तुज्या उतरा उद्देशीत पास कोत्ताय म्हणून जेजू आनी तेंच उतर आमकां देवता शिकयता होच पवित्र आत्मा म्हणून तुका बापा आमी तुका आर्गां दिता दिन वाचता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन आमेन कशीं आहा सगळीं आयज आशिर्वाद दिता आहा सगळीं खऱ्यांनीच हो आशिर्वाद कित्याक दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपाक काय आमकांच दवरपाक हां देवान आमकां कित्याक आशिर्वादान भरल्या कित्याक दुसऱ्यान आशिर्वादाक करपाक आमी कितले जाणां करता दुसऱ्यांक आशिर्वादाक हां वर्क इन प्रोग्रेस आहा आमी चालू आमचें काम दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपाक आमी कशी भाशेन दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपाची तर प्रश्न हा देवाच्या उतरान आं इतलेंच आनी कांय ना हांव मोबायलाचेर एक कितें पळयताली विचार करता तुमकां एक ल्हान भुरगो एक फ्रुटाचें शॉप आहलें आनी ते दोग जाण ओनर त्या शॉपाचे ओनर म्हणजे ते विकताले शॉप फ्रूट फळां आनी तो भुरगो येता आनी विचारता हे आपोल कशे किलो एपल्स आनी ग्रेप्स ते म्हणटा 5 रुपया किलो 5 रुपया किलो आं आपोल ग्रेप 5 रुपया किलो आनी थंयसर दोग जाण आसले अशेंच वयताले ते पळयता 5 रुपया कित्याक आमी या हाडपा तो एकलो पळय म्हणटा नाका आसूं न्ही आनी ताका ते 5 रुपया आनी 10 रुपया भितर ताका फ्रूट दिता परत आनी 4 दिसांनी तो भुरगो येता आनी ते दोगूय जाण तशेंच वयताले आसता ते भुरग्या कडेन पयशे कमी आसता दिसा 5 रुपयाच आसता सो आयज आपणाक कांय नाका कित्याक पयशे 5 रुपया येता ओके ए आपोल 3 रुपया 2 रुपया ग्रेप्स किलो आनी ताका दिता आनी ते दोगूय जाण ते पळयता आनी ते येता म्हाका सारकें इंट्रस्टींग आयकूंक जाता कितें जालें फुडें तुमकांय दिसता न्हू कितें जालें तें म्हाका दिसतालें आपोल कुस्के दिता दिसता हो ताका 2 रुपया बीन म्हणून अशें दिसतालें मायंडान म्हणजे पळोवपाक पूण ते भुरगे दोग जाण ते फ्रेंड येता आनी विचारता ताका आपोल कशें किलो तूं 150 किलो तूं ते भुरग्याक तूं कित्याक 5 रुपया 3 रुपयांनी किलो दिता तो म्हणटा कितें जाणा तिची आवय बरी ना मरणा चितुरया आनी डॉक्टरान तिका सांगलां फ्रूट खा म्हणून ताका लागून आपूण ताका फ्रूट जाता तितलें तांकां सवाय दिता तूं सवाय कित्याक दिता तांकां फ्रूट तूं तांकां वचोन फ्रुटूच दी न्हू
पूण ती आवय मानून घेयना म्हणटा, नाका म्हणटा फ्री. ताका लागून म्हणटा आपणें चिंतलां तो केन्ना येतलो तेन्ना अशेच रेटीन आपूण ताका फ्रूट दितलो, तेजे कडेन हात दितल्या हितून. ते दोगूय जाण म्हणटा तूं बरें काम करताय. आनी ते म्हणटा की दोगूय जाण आमकां पेरंट्स ना न्हू, आवय बापूय ना न्हू, आमकां खबर आसा म्हणटा एका भुरग्याक आवय बापूय ना जाल्यार कितें जाता तें. सो तो ब्लेसींग जाता पळय. पूण ताका देव तोच दवरिना. ते म्हणटा कितें पयशे काडटा आनी घे, हे पयशे घे आनी त्या भुरग्याक जाता तितले फ्रूट तूं दी. आनी ते कितें म्हणटा जाणा, भगवान म्हणटा आम्हारा ऐसा ही है म्हणटा. हो देव आमचो होच म्हणटा आमी जेन्ना दिता तो आमकां परते दिता. आमी पयशांचोच आदार करूंक जाय अशें दिसता न्हू. आमी कशे तरी भाशेन ब्लेसींग जावंक जाय. आमी जर आशिर्वादान आसा म्हणटा, आमी म्हणटा न्हू आमी आशिर्वादान बोल्ल्या, कोणीच जालेल्या आशिर्वादान बोल्ल्या, पूण खरीच आमी त्या आशिर्वादान बोल्ल्या, खरीच आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जाता. केन्ना आमी आशिर्वादान आमचें काम चालू जातलें आमच्या जिवितान. हो आशिर्वाद आहा तो जेन्ना तूं दुसऱ्यांक आदाराक पावता पळय तेन्ना. आशिर्वाद तुज्या भितर वाडटलो, केन्ना वाडटलो? देवान आमकां आशिर्वादान बोल्ला, पूण आमच्या भितर वाडूंक नाका तो. ते केन्ना वाडटलो? आमी दुसऱ्यांक कशे भाशेन, पयशाचोच न्हू, कशे भाशेन आमी आदार दिवंक जाय. देव तुका तुज्या रिणान रावना म्हणटा. देव तुका परतो ब्लेसंगान भरता. समजता हो आशिर्वादाचो मिनींग कितें तो? आमी कशे भाशेन हेल्प करूंक जाय तो? कित्याक ही म्हाका एका हेजेर असो उडास येयलो. हांवें केन्ना पळयली ती म्हजी बायबल क्लास आसलें एक भयण म्हणून लागली, आपणें म्हणलें कोणाक च्यायेच्या हॉटेलान तांकां आपयलें. आपूण जाय जाल्यार तुमकां तितलो टायम आफडे पळय येता तुमी प्रेयराक, ते आपूण तुका पे करता. हें ब्लेसींग ती ताका देवाचें उतर आयकूंक हाडटा न्हू. आपूण तुका कितें तुजो पळय आयचो दीस कितें आहा तो आपूण पे करता. हें ब्लेसींगूच न्हू, तिका देवाच्या उतराशी हाडटा. सो आमी म्हाका तेन्ना म्हटलें आमी खंयची भाशेन तरी आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावपाचें. एकच भाशेन न्हू, आमी जायते रस्ते आहा आमकां दुसऱ्यांक आशिर्वाद. हो जो आशिर्वाद आमकां दिलेलो आसा तो आमकां जायते रस्ते आहा दिवपाक न्हू आशिर्वाद दुसऱ्या देवाचो. कितें म्हणटा तुमी? आसा न्हू? आमी कितें करपाक जाय? बसोन रावपाक जाय? स्टेप आवट करूंक जाय. कोण आदाराक आसा काय? कोणाक जेवण ना काय? हांव एक व्हडवीक सांगिना, जेन्ना आमी टीम मेंबर आसली तेन्ना देवान एक अशें हें घातलें विजन कशें गरिबांक जेवण दिवपाचें, रेशन दिवपाचें, जेवण रेशन. आनी आमी 4 जाणां आसले. आमी 4 पयशे गाडी आनी आमचो एक ब्रदर आसलो तो आमकां ब्लेसींग आसलो. ताका गाडी आसली म्हणटकीर तो आमकां ब्लेसींग जाल्लो. आमकां वेता थंय रीच आवट करूंक देवाचें उतर आयकूंक दिवपाक दुसऱ्यांक व्हरतालो आनी देव रेशन दिवपाक. एक दीस आमच्या कळ्ळें कोणाक खबर नासलें. ती सगळीं म्हणल्यार आमकां कित्याक सांगूंक ना आमी शेअर करपाची. पूण आमी ती कशें येवंक जाय? दुसऱ्यांक सांगल्यार काय आपणाच्या काळजांतसून येवंक जाय. एवरी मंथ आमी येता. वास्को येताले आमी एक फॅमिलीक ब्लेस करपाक. वास्को कितले पयस येताले आमी एवरी मंथ वयताली. ही व्हडवीक न्हू, पूण हें सांगता आमी कशी ब्लेसींग जावंक जाय दुसऱ्यांक. ती आमी फक्त म्हणटा पयशांनूच आदार दिवपाक जाय. आमी जायते भाशेनी कोणाक शिकोवंक जाय. कोणाक डिजायर आसता न्हू, आमकां देवान आशिर्वादान भरल्या म्हणटा न्हू सगळीं. आतां कोणाकूय शिकोवंक जाय भुरग्याक स्कुलान आनी ताका जायना जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी आसूं नाका शिकोवंक, मागीर शिकोवनी. आमी कितें तरी जाता तो आमी आदार करपाक जाय न्हू. हें ब्लेसींग न्हू. आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादाक कसली तरी कामां आमी करपाक जाय. आमकां ब्लेसींग आसा म्हणून आमी दाखोवपाक जाय. आनी एक मोबायलाचेर पळयताले हय पास्टर शेअर करतालो. आमी शॉपार वयता न्हू, आपोल बीन घेवपाक वचना आनी 150 म्हटल्यार थंय 100 रुपीस जाल्यार त्या शॉपकाराक कितें सांगता? अरे तूं कित्याक रे म्हारग दिताय? थंय 100 रुपया मरे. करिना आमी? केन्ना तरी आमी म्हणटा घे 500 आनी कीप द चेंज म्हणटा. तो चान्स आसा न्हू आमकां. जो आशिर्वाद दिलो ताका शेअर करपाक आमकां. तो म्हणटलो कित्याक म्हाका एक्स्ट्रा पयशे येता?
ओन्ली 150. मागीर तुका हें दवर म्हणटा आनी तुका सांगूंक जायना जेजून म्हाका कितें सांगलां दी आनी तुका मेळटलें आनी बेश्टेच मेळटलें. दामून चेपून हालोवन वोटां सुयेन भरलेले देव आमचे मनीस धाडून देव आमचे ओटेन घालतलो मनशा उद्देशी न्हू. पूण आमी हे चान्स घेता आमी चान्स कोण तरी एक्स्ट्रा दिता कोणा आमी जाल्यार कमी करतली. 150 कित्याक 100 रुपीसांक दी रे एक्स्ट्रा दिवं वयतली. तांकां कळटलें खंय आमचे कडेन जेजू आसा म्हणून ओ दिवपी आमी तांकां कळ्ळें कळटलें आमी आशिर्वादान भरलेलीं आसा म्हणून कळटलें कोणाक तरी. हां आमी जर आमची कोळणीच करिना तर दिसती पडटली कोळणी ओ आशिर्वाद दिश्टी पडटलो. आमी म्हणटा आमी आशिर्वादान भरल्या हांवूय म्हणटा आनी हांवूय करता केन्ना मार्केटान सांगता हांव. पूण आमी ब्रदर म्हणटालो न्हू वर्क इन प्रोग्रेस चालू आसा काम आजून परफेक्ट जावंक ना. पूण जें कितें आमी शिकता न्हू परफेक्ट जावपाक वर्क इन हें करपाक तें आमी शिकोवंक जाय दुसऱ्यांक. आमी सगळींच शिकता न्हू आमी कोण तरी सारको परफेक्ट आहा हांव सगळें करता कोणूच ना न्हू. आनी जेजू म्हणटा कोणूच ना. सो आमी जेजू भाशेन जावंक जाय जाल्यार ल्हान ल्हान कोणी आमी शिकोवपाक जायो न्हू. आमच्या भितर आसलेलो जेजू दिसोंक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय कोळणी करपाक जाय एक्शन जाय. कळटलें एक्शन आसतना जेजू आहा म्हणून भितर कसलेय कामाक एक्शन दाखोवची पडटली न्हू जेजू आहा म्हणून. जायती एका फादर एक शर्मावान सांगलेलें एक भुरगो ल्हान भुरगो बरी संत्रां धांवून इकूंक बसलेलो भुरगो आं धाकटो. एक मोठी बायल येयली आनी कितें केलें तेणी तेजी खोट मारल्यांनी संत्रां ओतयली आनी तो भुरगो रडपाक लागलो. थंयसून जायते गेले प्रवादी गेले याज्ञीक गेले केकळे गेले पूण कोणी ताका हेल्प करूंक ना. एकलो भुरगो इंटरव्यू वयतालो तो भुरगो ताका रडटा तो पळयता आनी तेजे सारके संत्रां सारकी दाळटा आनी तो कितें म्हणटा तो भुरगो आनी ताका तूं येशू है क्या आमकां कोणी तरी म्हटलां तूं येशू आहा कित्याक म्हणूंक ना आमी कोणीच करूंक ना न्हू केला कोणी जाल्यार आमकां येशू आहाय कळ्ळ म्हणटलो. म्हाका तेन्ना खूब लागलें हांव आयकतालें तेन्ना म्हाकाय कोणी म्हणूंक ना तेन्ना आतां कोणी केन्ना केन्ना म्हणटा बाय येशूचें आयकलां तुमी प्रवचन आयकता काय कितें आसूं. पूण आमी अश्यो बऱ्यो कोण्यो केल्यारूच आमच्या भितर कोण आहा तो दिसतलो न्हू. आमी हांव जेजूचें उतर आयकता हांव जेजूचें हांव तें म्हणटा आनी बसून रावलें जाल्यार कोणाक कळटलें तुज्या भितर जेजू आसा म्हणून ना न्हू. सो आमी कितें करपाक जाय आमी म्हणटा आशिर्वादान भरल्या हो आशिर्वाद कसो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय तेन्ना कळें कळटलें आमी आशिर्वादान भरलेली म्हणून लोकांक. थोड्यांक म्हटल्यारूच कळटलें ही आशिर्वादान भरल्या म्हणटली. तूं जेन्ना कोळणी करतलें तेन्नाच कळटलें देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा म्हणून. एक पास्टर सांगतालो तो अमक्या गांवांत वयतालो खंय आनी तेजे प्लान फ्लायट दिसता तेजी डिले जाली आनी तो बेश्टो पळोवपाक तो जाल्यार एका गांवांत म्हणटा इतलो गरीब लोक आनी सगळी जेजूक मानता तसलो आहा तेजो लोक पूण त्या एका गांवांत सारको गरीब जेवण ना तसो लोक आसा पूण ते लोक कित्याक ती गरीब जेता देवान ब्लेसींग दिलें तें कोणूच शेअर करिना न्हू म्हणून तांकां कितें करतलें जेवण आसल्यार आसता खंय नासल्यार नासता. आमी तेकोच म्हणजे एक टॅकूच घेवन बसच्यो न्हू हांव तें पूण आमी कोळणी दाखोवया अशें कोण तरी आसा आमच्या गांवांत ताका आमी आशिर्वाद जातली ताका आमी कितें जाय तें दितली. कित्याक सांगना तें कित्याक लोक तो ब्लेसिंगान बरोंक ना कित्याक जी कोण ब्लेसिंगान बोललेली आसा त्या गांवांत तेंच्यांनी तांकां दिवंक ना कांय म्हणून तो गरीब जालो न्हू लोक. समजता आतां गरीब कित्याक आसा तो कित्याक तांकां जेवण खाण ना. आमी आसलेल्यांनी कितें केलां आमचीच आमी म्हाजी भुरगीं हांव म्हाजी फॅमिली पुरो न्हू.
हे देवाक लायक जातले, जेजूक लायक जातले? आं ना न्हू. सो आमी जेजूक कितें जाय तें आमी करपाक जाय. म्हणजे लास्ट वीक एके भयणीन फोन मारलो आफ्टरनून कसो. तेंचे कितें ते सदांच म्हाका सांगताले शेजारी आमकां ब्लेसींग आहा. हांव म्हणटालें शेजाऱ्याक म्हणून हांव बेस्ट फ्रेंड म्हाजे जाता ती आतां. शेजाऱ्याक म्हाजी बेस्ट फ्रेंड जाता. आनी ते दिसा सकाळीं म्हणटा आमची झगडी जाली आनी घोवाक मारलो पायपान. कसले पायप घेवन तेणी हेल्मेट घातलें आनी बरें जालें म्हणटा. फाटीर बीन अशें म्हणटा डाग येयल्या आनी झगडी जाली. सिस्टर लोक सगळो कितें म्हणटा शेजाऱ्या, कितें म्हणटा शेजाऱ्या? तुमी सांगा पळय कितें म्हणटली? आं तूं मारून घाल. आनी कितें म्हणटली सांगा पळया. आयकया तुमचें कसून. पुलिशेन वच, ऑप्शन आहा न्हू. पुलीस केस करा वचोन. सिस्टर हांव कितें करूं, कितें करूंक हांव? हांवें म्हटलें आतां सपोज थंय जेजू आसलो आनी जेजूक मारलेलो. जेजू कितें करतलो आसलो? पुलिशेन वयतलो आसलो ना? जेजू गुंडांक हाडचो नासलो ताका मारूं ना? जेजू कितें करतलो आसलो? बोक्षितलो आसलो न्हू. कितें करतलो आसलो सिस्टर म्हणीत जाल्लें. लो बोक्षितलो आसलो म्हणजे आवाजूय येना. कित्याक आमी जाणा दुखता. आमी जाणा दुखता न्हू. मारले बिल्ले म्हणटकीर हर्ट जाता. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, जर आमी जेजूची फाटलावदार आनी जेजू भाशेन आमी जिवंक सोदता जाल्यार आमकां जेजू सांगता बोक्षी तूं पयली. सांगिना. आनी खरेंच हांव क्रिस्तांव म्हणपाक व्हेरी इजी. म्हणपाक इजी न्हू. तूं तेज्या कण्णांनी तर जिवोवच्याक स्टेपान एक्शनीन जायना. ताका लागून आमी आशिर्वादीक म्हणटा न्हू, तो आशिर्वाद कसो आमी दिवपाक जायो. हितून पासून हांव आशिर्वाद जर तुजेशी आसा तुका बोगसोणे दिवंक जाता. तूं आशिर्वादान बोल्ला जाल्यार जायना. आमी आशिर्वादान बोल्ले म्हणटा. ती भयण बायबल क्लासीक येता. सो तिका सांगलें हांवें हांव क्रिस्तांव, हांव आशिर्वाद म्हणपाक बोल्ल्या म्हणपाक खूब इजी. इजी न्हू. कोळण्यांनी सोंपें आं बोगसुपाक. सिस्टर हांव ताका बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड म्हणच्या पयलीं टेस्ट येतात आमकां. आमी जें कितें बरें मागता न्हू, बरें आमी आवडटा ताका टेस्ट येयना. टेस्ट येयल्या पळय आतां एग्जामीक येता तुका दुसरे क्लासीन वचोंक जाय. टेस्ट येतली काय येवची ना? हां नाका टेस्ट नाका, दुसरे क्लासीन वचोंक जाय. जातलें? सर मार्क घालतलो. सांगया ताका मातशें घालतलो आनी पास जातली. तशेंच आमच्या जिवितान हय टेस्टी आमकां येताच. बारीक बारीक टेस्टी येता. त्या टेस्टीचेर आमी पास सांग जाय काय फेल सांग जाय आमचेर डिपेंड आसा. पास सांग जाल्यार देवाचें उतर शिकोवंक जाय. कंटिन्यू आसूंक जाय जाल्यार जावचें ना पास सांग. जाता ब्रदर? कंटिन्यू नाल्यार जाता? हां जातलें टेस्टी पास पा? जर तुजे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार जातलें पास सांग? सो देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसूंक जाय तेन्नाच पास सांग जाता. म्हाका एका भावान कितें केलें ना मॅसेज घातली. 40 days सिस्टर म्हाजो वॉट्सॅप बोन आसतलो. हां हांवें कितें जालें नवेच कितें जालें न्हू. वेनसडे घातलें लास्ट. हांवें म्हणलें ब्रदर 40 days कित्याक रे बोन वॉट्सॅप तुजो? तूं कितें स्वत मानताय रे म्हटलें. पातकाचे बॉक्सांनी जाय न्हू तुका? लो हय सिस्टर. हय सिस्टर. हांवें म्हणलें पातकाचे तुका बॉक्सांनी जाय 40 days फास्टींग वॉट्सॅप बोन? हांवें म्हटलें 1 Peter 2:24 वाचून पळयलां तुवें? कितें म्हणटा 1 Peter 2:24? हें आमच्या रिटेटाक सदांच चालू आसा. आतां एग्जाम तुमची परिक्षा पळय कोण सांगता तो 1 Peter 2:24 जाणा आसलेली मातशी ओगी रावा. सांगा सांगा 1 Peter 2:24. हां पळोवया आमी. आतां आमकां ब्रदर घालतलो 1 Peter 2:24. कोणाक नोकळो त्यो बायहाट करूंक जाय तेन्नाच कळटलें आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी मेवळा काय मेळटलें. मेळटलें
मेवलें ओके कितें म्हणटा ही पर्सनली कॅरी आवर सीन इन हीज बॉडी ऑन द क्रॉस केन्ना येलें आं आतां काल फाल्यां व्हरतलो काय येलें ऑलरेडी willingly offering himself on it as on a altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sins, and live a righteousness by his whom we are healed. कितें म्हणटा आमकां पयलीं मेन म्हणजे कितें म्हणटा जेजून आमची कोंकणीन पळोवया आमी आं कोंकणीन पळोवया सगळ्यांक कोंकणी सारकी बरी अंडरस्टँड जाता न्हू थोडी इंग्लीश लिटरेटाक बसून आमकां म्हणटाली मातशें कोंकणी घे आं सिस्टर सो कोंकणी पळोवया आमी कितें म्हणटा आमकां कुडसार कुडसार ताणें ताणें आमच्या पातकांचो बार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो काय घेतलो आमकां पातकां मेकळी केली काय आमी पातकान अजुनूय आसा हा आतां आमी उपास करून नील डावन करून आमी कितें म्हणटा म्हाज्या वस्तू की हांवें पातकाचे बोगसोणे मागले आनी देवान म्हाका बोगशिलो अशें जाता न्हू हा म्हाज्या आवय जेन्ना हें सोत नोको आसली म्हाका कोणी सांगतालो न्हू पिशा भाशेन हांव कोत्ताली म्हाका कोणी सांगलें दिमेर मीठ घालूंक जाय आनी दिमेर रावंक जाय आनी पातकाचे बोगसोणे मेळटले म्हाका खबर ना न्हू देवाच्या उतराची तेका लोसिया 4:6 म्हणटा कितें तुमी कित्याक सांडल्या हे देवाच्या उतराची समजूणी ना म्हणून आनी मागीर पळय जाल्यार कितें जाता मागीर दोपरां मिठाचेर मोठें मीठ घाये न्हू जळपाक लागले आनी ते म्हाका दिसता गरमेचे दीस घाम येता तितले जळटा आतां कोणाची मिस्टेक ही म्हाजी न्हू लोकांची मिस्टेक जाता कित्याक हांव नको न्हू हें देवाचें उतर म्हणून उपासांनी इवन उपासांनी केलां हांवें जेन्ना म्हाका हें उतर गावलें देवान म्हाका जेजून ऑलरेडी बोगशिला जेजू हांवें न्हू आनी हांव म्हणटा न्हू तो टू लीव अ रायचसनेस लायफ म्हणजे नितीवणपण म्हणजे कितें रायचसनेस म्हणजे कितें देवान आमकां बोगशिला आनी तेणी आमकां एक रायट दिला हे बॉक्साणे हे पातकां उदेशी आमी देवाशी वचोंक जायनासली कोणाक रायट नासलो हे पातकाक लागून आमी देवाशी डायरेक्ट वचपाक जायनासले हे रायचसनेस म्हणजे आमी देवाशी डायरेक्ट वचूं शकता नेचर ऑफ गॉड रायट स्टँडींग बिफोर गॉड आमी हे देवान जेजून आमकां बोगशिला जेजून आमची पातकां घेवन खुडसार मेला म्हणून आमकां हो नेचर आमचे वस्तुकी न्हू आमी जेजूक लागून नितीवणपण जेजूक लागून आमी बोगसोले ह्या पातकान आमचे उद्देशी न्हू थोडी म्हणटा आमी म्हणूंकूच जाय हांव पातकी म्हणटा न्हू कितें जाता तुमी जाणा जेजू कित्याक सेपरेट जालो बापाशी बापा कडलो मरतना खुडसार मेलो आनी तेणी बापा म्हाका कित्याक सोडलें म्हणटा न्हू तो कित्याक म्हटलें तेणी कित्याक तो पातकी जालो न्हू आमी जेन्ना हांव पातकी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमचें देवाशी लागीं आसतली हा तुमी सांगा जेजू तर इतलो मनशाचे पातक घेवन पातकी जालो म्हणून देवाच्यान तेजें रिलेशन तुटलें पातकी जाला म्हणून तेन्ना हांव पातकी बोन म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमचें रिलेशन देवा वांगडा जोडटलें रिलेशन हा बायबलान क्लियरली सांगलां आपूण तुमची पातकां घेवन बोगशिल्लें आहा म्हणून पातकां घेवन खुर्सार मेलोलो आसा आनी आमी कितें करूंक सोदता आमी उपासांनी हें सगळें हांव म्हाज्या कळण्यांनी आमच्या बऱ्या कळण्यांनी आमचें कितें मेवलेलें आसा आमकां आमच्यो बऱ्यो कळण्यो कितें म्हणटा आमकां त्यो हा बांदशिल्या भशेन म्हणटा आमच्यो बऱ्यो कळण्यो सो तुमी म्हणटले बऱ्यो कळण्यो करूंक जायना तर म्हणिना बांदशिल्यो जाल्यार कित्याक करूंक जाय बऱ्यो कळण्यो काय फायद्याच्यो ना जाल्या हा बऱ्यो कळण्यो करपाक जाय एक्चुली आमी कशी साल्वार जाले बऱ्या कळण्याची आमी मागीर आमी कशी साल्वार जाले आमी
आमी कितें केलां म्हणून साल्वार जाल्या कोण तरी बरें कितें केलां म्हणून हांव साल्वार जाल्या कित्याक आमी साल्वार जाल्या तर कित्याक आमी साल्वार जाल्या देवाची कृपा देवाची कृपेन साल्वार जाल्या आमी देवाची कृपा आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमी साल्वार जालेली आसा आमच्या बरे कोंड्यांक लागून न्हू आमचें कितें आमी बरें केलां आमी कितें फास्टींग केलां आमी कितें देवाक केलां ताका लागून आमी साल्वार जावंक ना देवाचें उतर सांगता एफिशियन 2:8 कोंकणी पळय एफिशियन 2:8 For it is by grace, God, remarkable compassion and favor drawing to you Christ, that you have been saved, actually delivered from the judgment and given eternal life through faith in His salvation. It's not yourself, not through your own effort. पळय कितें म्हणटा आमी सेव जाल्या दोळे लाय ग्रेस म्हणजे कितें कृपा म्हणजे कितें ग्रेस म्हणजे कितें सिंपल वे जेजून खुर्साचेर करून दवरला तें जेजून कितें करून दवरला आमची पातकां आमचे दुयेंस आमचे श्राप लॉस गरीबसाण सगळी खुर्साचेर करून दवरला तेजेर आमी सोत मानता आमचो भावाक दवरता ताका लागून आमी साल्वार जाला तेणी करून दवरला तेजेर आमी आमचो भावाक दवरता म्हणून आमी साल्वार जाल्या आमी साल्वार जावंक ना 9 वर्स ते काउंट पेर आसा इज नॉट ऑफ युअर सेल्फ नॉट थ्रू युअर होन इफेक्ट बट इट इज अ undeserved gracious gift of God. It is not a result of your work. आमच्या कोण्ण्याचे न्हू म्हणटा तो आमी बुश करता कितें हांवें हें केलें हांवें प्रीच केलें हांवें हें केलें तें केलें तुमचें कितेंचेच वर्क न्हू म्हणटा तो कोंकणीन पळोवया आमी 8 to 8 9 वाचया मागीर कारण देवाचे दयाळेन देवाचे दयाळेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेवल्या ती तुमची केल्ल्या प्रतिफळाचो न्हू फळ न्हू वो आमचे कित्याचोच फळ न्हू आमच्या कामान कितें बरेपण केलां हें केलां तें केलां म्हणून आमी साल्वार जावंक ना पूण देवान आमकां करून दवरलेली ती ग्रेस मार्क कोणाक मेळटा कोणाक डिस्ट्रिक्शन येयला ताका मेळटा एक मार्क कमी आसा जाल्यार ताका 99 पडलेले आसा ताका ग्रेस दिता कोण फेल जाला ताका न्हू एक 30 पडल्या ओ 32 पडल्या ताका मेळटा काय कोणाक 99 पडल्या ताका मेळटा 33 मेळ्ळा तांकां न्हू सो आमी सगळीं पास काय फेल पास आमी तरी आमकां ग्रेस मार्काची गरज ना ग्रेस नाका जेजूची पास आमी सगळीं फेल जाता न्हू आमी ब्लेसींग पासून आमी आशिर्वादी म्हणटा म्हटल्यार दुसऱ्यांक आशिर्वादी जावपाक पासून फेल जाला आमी जायना आमी आमचे आशिर्वाद हो शी हांव इतलेंच आहा म्हजे कडेन दुसऱ्यांक कितें म्हाका कितें जातलें आतां ते आपल्याकारान म्हणूं येता आसलें न्हू हे 150चे आपोल 5 रुपयांनी आपूण दिवं कितलें लुकसाण म्हाका न्हू फेल जावंक ना तो आमकां म्हणजे कमीपण दिसता न्हू आमकां पूण देव आमकां पास करता जंय फेल जाता पळय थंयसर करिना ताका लागून ती ग्रेस म्हणटा आमकां आमकां देवान हरशीं आमी हरशीं न्हू पातकान आमी दिसफोटी आमी पातकां करता कोणी करिना आमी सारकी फेल जालेली आसा पूण देवान आमकां आपणाची ग्रेस मार्क दिवन सदां काल प्रास करता तो आमकां ह्या पातकी जिवितांसून आपल्या नितीवणपणाच्या जिवितान जेजून आमकां हाडलेली आसा आमी पातकी पूण जेजू वरवीं आमी नितीवण आमची सगळीं पातकां भोगचेल्या फक्त जेजूक लागून हांव पातकी म्हणटा तेन्ना पासून आमी जेजूक म्हणटा हे तूं म्हाजी पातकां घेवन वचोंक ना रे मरोंक ना रे अजून हांव पळय कसो पातकाचे बोगसणे मागता परत परत म्हणून कळटा तुमकां
कितें तूं समजोंक जाल्यार विचारात. आमी म्हणूं येता हांव पातकी. आमी पयले आदल्या टेस्टिमनान सांगलें आमी आदल्या टेस्टिमनान ना. आसा आमी आदल्या टेस्टिमनान? आमी न्यू टेस्टिमनान आहा. आमी जेजू मेला आनी जेजून सगळें करून दवरलेल्या त्या हितून बोललेली आसा आमी. सो आमी कितें स्वत मानूंक जाय न्यू टेस्टिमनांतले? आमकां ऑलरेडी बोगसोणें मेवलेलें आसा. आमी ऑलरेडी नितीवणपण आमी ऑलरेडी पातकां मेकळी जालेलीं आसा. खूब डिफिकल्ट. कित्याक आमी ल्हानपणासून कितें म्हणून येयल्या हांव पातकी. हें डिफिकल्ट तितून भायर सरपाक जायना. पूण देव कितें म्हणटा रोमन्स 12:12 कितें म्हणटा 12:2 हे संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलो नाका. तुमच्या देवान मनाची नोंदसुगी केल्या ते पळय तुमी जियेया. तुमचे कळण्यांनी जावनी. तेन्ना तुमी देवाक मानता तसले देवाक कितें बरें तें आमी करूंक पावतलीं. जेन्ना आमच्या मनाची नोंदसुगी करतली तेन्ना. हे संवसार कितें म्हणटा हागो कितें म्हणटा आमी ल्हानपणासून पातकी पातकी म्हणून आमी आजुनूय म्हणया. आमी म्हणया देव म्हणटा संवसाराच्या नेमका प्रमाणे चलो नाका म्हणटा. आमचे देवान बरयल्ल्या उतरान आमची नोंदसुगी जालेली आसा. सांग ना आमची नोंदसुगी. आमी देवाचें उतर आयकता म्हणजे कितें आमच्या मनाची नोंदसुगी जायना? हां. सो आमी कितें स्वत मानूंक जाय? देवाचें उतर बरयल्लेलें आसा तें स्वत मानूंक जाय. देव म्हणटा कितें हे सगळें काबार जातलें. ही प्रितीम काबार जातलें. प्रितीमेचे कायदे कितें आसा तितले काबार जातले. पूण हे देवाचें उतर जें बरयलेलें आसा तें केन्नाच काबार जावचें ना. सो आमी कितें गोड धरून बसोंक जाय? देवाचें उतर सांगता तूं जर पातकांतले बोगसोणें मेवळा आनी तूं तर नितीवणपण आमी नितीवणपण घेवपाक जाय. मानूंक जाय न्हू. स्वत मानपाक जाय न्हू. व्हडलें वजें घेवंक जाय मात तें स्वत मानू ना. बरयल्लेलें आसा. पयलीं पयलीं डिफिकल्ट जाता पूण जेन्ना तूं कंटिन्यू रावता न्हू तुका सारकें. म्हाका पयलीं दिसतालें खूब जाणांनी म्हाका म्हटलां तूं कितें सांगता सिस्टर म्हणून. पूण आमी प्रूफ दाखयता न्हू. आमचें कांयच सांगिना आमी. प्रूफ आहा न्हू बायबलान बरयल्लेलें आसा न्हू. आमी आमचें कितें सांगता हांगा प्रीच करता कितें बरयल्लें आहा तें आनी तेंच आमी स्वत मानता. तेन्ना आमी देवाक जाय तशें जिवीत आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पावतलीं. खूब जाणांचे क्वेश्चन आहा. आमकां एकदां आमचे क्लासीन हें आसलें कॉन्फरन्स क्लासीन एकदां डिस्कशन खूब जालें हेचें पातकाचें. हांव पातकी म्हणूंक जायना कितलें बरयल्लें आसा पासून म्हटल्यारूय परत परत तोच क्वेश्चन विचारतालो एक भाव. ब्रदर जुलियन ताका आन्सर दिलो. हांव जाणासलें पूण म्हाका तें आन्सर दिवपाक त्या वेळार येवंक ना. एक आतां आमचें एक जजमेंट जाता. आमचें एक अशें कोर्ट आसता संवसारीक कोर्ट आसता पळयलां न्हू. थंय एक जूज बसता आनी 2 एडवोकेट आसता आनी तांकां 2 प्रूफ जाय न्हू स्वत करपाक. तशेंच आमचे आत्मीक जिवितान अशेंच जाता. जेजू आमचो म्हणटा कितें सदांच तुमी बोगसोली आनी दुसरे सायडीक तो कितें म्हणटा सांगता तुमची पातकां तूं पातकी. आतां तूं खंय हय म्हणटलोय? हे सायडीक म्हणटले काय हे सायडीक हय म्हणटलोय? जेजू म्हणटा यू आर फॉरगिवन्स आनी हो म्हणटा यू आर सिनर. यू डीड म्हणजे तुजी सगळीं पातकां तुवें कितें केलां तितलें तो सांगता. आनी जेजू म्हणटा तूं बोगशिलो आनी तो कांयच सांगिना. आमी कोणाक हय म्हणटली 2 प्रूफ जाय न्हू. एडवोकेट कोर्टान गेल्यार 2 प्रूफ नाका. जेजू ऑलरेडी आनी हो एक आपणाचो प्रूफ आनी जेजूय दिता. आतां आमी कोणाक हय म्हणटली? कोणाक हय म्हणटली? जेजू काय देंवचा नाका. हांव पातकी म्हणटा तो तूं पातकी आनी तो म्हणटा जेजू म्हणटा तूं बोगशिलो. हां जेजू बोगशिलो म्हणटलें न्हू. हाय फॉरगिवन. हां जेजू थँक्यू जिजस हांव ऑलरेडी बोगशिलें म्हणटा न्हू. काय आमी म्हणटली पातकी म्हणटा तेन्ना आमी देंवचाराक हय म्हणटा. आमी कोणाक हय म्हणूंक जाय? तेन्ना त्या भावाक अंडरस्टँड जालें हो आन्सर. आमचें क्वेश्चन आहा न्हू आमचें आमी कित्याक म्हणूंक जायना. आमी म्हटलें जाल्यार कितें आतां प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? हां जिवीत आनी मरण दुसऱ्याचे जिबेर आसा. म्हजे जिबेर आसा. जें कितें हांव उलयतां तें म्हाका फाव जातलें न्हू. ती फ्रूट
ती फळां हांव खातली न्हू. सो हांव पातकी म्हणटालें हांव कितें जातली? नितीवंत जातली. हां, रायचसनेस जावची ना? ना ना न्हू. सो आमी कितें म्हणपाक जाय? आमकां नितीवणपणाचें जेजून दिलां तें जिवीत आमकां घेवंक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणपाक जाय? आय हॅव फॉरगिवन. म्हाजी पातकां बोगशिल्लीं, हांव पातकी न्हू. जेजूक लागून हांव पातकी न्हू. आमचे वस्तुकी न्हू आं, जेजूक लागून. एक भाव म्हणटा कशें तर 1 John 1:9 कित्याक बरयलां तर? जेजून कितें म्हटलां? तुमची पातकां तुमी उचारूंक जायी. परत परत उचारूंक जायी, परत परत म्हणूंक जाये. आमी म्हणटा न्हू, जेजू हांव पातकी आसली पूण तुका लागून हांव नितीवंत जाल्या. हांव उचारता न्हू, हांव पातकी आसली, तुका लागून म्हाजी सगळीं पातकां बोगसोल्या. उचारलें न्हू. आनी कितें उचारूंक जाय? कितें उचारूंक जाय आनी? तूं मानून घेतलंय न्हू. जेजू हांव खरेंच पातकी आसली, तुका लागून हांव म्हाजी पातकां बोगसोल्या आनी हांव नितीवणपणाचें जिवीत जियेतां. जालें न्हू. उचारूंक जाय म्हणटा आमी. उचारूंक जाय. हय, बायबल सांगता उचारूंक जाय. उचारा. हांव पातकी आसली पूण जेजूक लागून म्हाजी सगळीं पातकां बोगसोल्या. कळटा न्हू? सारकें न्हू. आमी पातकी आसली, आमी कोण पातकी नासले हांव मानून घेयना, म्हणिना पातकी नासली. आमी पातकी आसली पूण जेजून आमकां ऑलरेडी बोगशिल्या. आतां आनी काल न्हू बोगसूंक ना. 2025 वर्सा म्हणून तुमी सांगल्या, बोगशिलां बरयल्या. सो आमकां कितें मानून घेवंक जाय? 2000 वर्साचे 25 years आतां आमकां कायदे येयल्या तेजेर मानून घेवंक जाय. आं, जेजून कितें केलां तें आमच्या पासत? जेजून जाणा आमची अशी पातकां तेजी रोगत पासून व्हांवयला तेणी, तेजें उदक येयलां खंय लास्ट. म्हणजे सिमटम कितें? रोगत पासून तेजे कुडीक नासले. तरी आमकां स्वत मानपाक कठीण जाता. जाता न्हू. तेका लागून आमचें रिलेशन तुट्टा देवा कडलें. आमची सोयरीकोत मोडटा. जेन्ना हांव पातकी म्हणटा तेन्ना सोयरीकोत मोडटा. जेजून तेन्ना पातकी जालो, जेजू खुर्साचेर तेन्ना सोयरीकोत मोडलेली ना देवाची, देवा कडली, आपल्या बापाची. तशी आमी जेन्ना मानून घेता हांव पातकी म्हणून आमची सोयरीकोत देवा कडली मोडटा. तेका लागून आमी देवाच्या उतरान वचोंक जाय. देवाचें उतर कितें बरयता, कितें बरयलेलें आसा, देवाच्या उतरान आमी भितर वचोंक जाय. समजता? हां, आमी आमकां बऱ्यो कळण्यो म्हणटा न्हू. एक भयण आसली, ती भयण म्हाका म्हणूंक लागली, हांवें तेन्ना हें शॅर करतालें, हांव थोडें शॅर केलां हांगा मातशें प्रवितात्म्यान आनीक हें केलें. ती भयण म्हणूंक लागली आमी बऱ्यो कळण्यो करूंक जायना. बायबल सांगता म्हणल्यार दावे हातीचे उजवे हातीक कळोवंक जायना. वय न्हू. आमी बऱ्यो कळण्यो करूंक जाय. हांवें म्हटलें वय. आनी गॅलेशियन्स 6 चॅप्टरान म्हणटा देव तुमी बरें करीत चला, नेमक्या काळाचेर तुमकां फळ मेळटलें, हावस मेळटलें चड. म्हणून आमी बरें कळण्यो करूंक जाय म्हणून देव सांगता. पूण तूं सांगता सिस्टर बऱ्यो कळण्यो कांय फायद्याच्यो ना. पळय पळय बऱ्यो कळण्यो बीन एक मोगाची खुणां. आतां आमी हांगा कित्याक येयल्या? देव आमचो मोग करता म्हणून आमी मोग करता देवाचो. देवाच्या मोगाक लागून आमी हांगा एकठांय. आमी देवाक लागून हांगा येयल्या सगळीं. पळय एक बायल आतां एका घोवा कडेन काजार जाता. कित्याक? त्या घोवान तिका बरें भोंवोंक जाय, गाडी घेवन भोंवोंक जाय म्हणून जाता? हां, एक घोव आपले बायले कडेन काजाता कित्याक? आपणाचें बरें कॅर करूंक जाय, आपल्या भुरग्यांक सांबाळूंक जाय म्हणून जाता? ना. ती काजार जाता, एक कवनेंट घेता आनी तांकां मागीर तें मोगान तें सगळें करता न्हू. घोवाक कितें जाय तें मोगान करिना, भुरग्यांक कितें जाय तें पळोवंक जाय तें मोगान न्हू सगळें. काय पयलींच कोणाक तरी कंडिशन दिल्लें, कोण काजारी आहा? तुका पयलींच सांगलेलें घोवान म्हाका म्हाजें कॅर घेवंक जाय, म्हाज्या भुरग्यांचें कॅर घेवंक जाय ना. हें तुका सगळें मागीर कितें जालें? घोवाचें कॅर घेवन मोगान स्टेप गेलो न्हू हो. भुरग्यांक पळोवंक, घोवाक पळोवंक जाय सगळ्यांनी. घोवाक तुका खंय व्हरोंक जाय, तुका कितें हाडून दिवंक जाय तें मोगान खुणा भितर सरली न्हू. तशीच ही जेन्ना आमी जेजूक स्वामी आनी धोनी म्हणून मानून घेता तेन्ना ही मोगान तेज्यो बऱ्यो कळण्यो कितें करूंक जाय तें आमच्या कडेन मोगान जाता. देवान आमकां सांगूंक ना. म्हाका सांगूंक नासलें तूं प्रवचन करचें पडटलें म्हणून तुका म्हाका जेन्ना तुवें स्वामी आनी धोनी मारलें म्हणून. हें कितें जालें? ही मोगान तेजी कळणी म्हाका करपाक दिसलें. कित्याक हो मोग भितर वचलो. समजता? बरी कळणेचेर आमकां
प्रायज ना. हे आमी मोगान कोत्ता. देवाचें उतर प्रवचन करपाक, दुसऱ्यांक दिवपाक. ही कसली खुणां? मोगाची. ही मोगान आमी कोत्ता. करूंक जाय. कित्याक आमकां मोग आसा म्हणून देवाचो. म्हाका एके सुवातेर एका भावान विचारलें डायरेक्ट, तूं हांगा कित्याक येयला इतल्या पयसून बसीन? हांवें म्हटलें, देवाच्या मोगाक लागून येयले आमी. हांगा बसून आमी कित्याक येता? देवाच्या मोगाक लागून. देवान म्हजो पयलीं मोग केलो. हो मोग जो दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. मोग पासून आपणाक दवरपाक जायना दुसऱ्यांक. ताका लागून. ही खुणां न्हू? समजता? मागीर ती भयण म्हणपाक लागली, दुसरो क्वेश्चन सिस्टर. आमी ब्लेसींग म्हणटा न्हू, आमी कोणूच जियेना म्हणटा थंय. कोणाक पॉयंट दाखयता? दुसऱ्यांक. कोणूच तें ब्लेसींग म्हणटा न्हू, हांव ब्लेसींग आनी हांव ब्लेसींग, हांव ब्लेसींगान भरलेलो, हांव आशिर्वादीत. कोणूच म्हणटा जियेना, कोण्यांनी दाखयना. खरें न्हू? कोणूच दाखयना. पूण देव कितें सांगता? दुसऱ्यांक पळय म्हणटा काय तुका पळय म्हणटा? आमी पळोवया. एक्ट चॅप्टर 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy house. You आसा तेजो जाणा. कितें म्हणटा ना? तूं आनी तुजो घराबो साल्वात जातलो. स्वत मान जेजू क्रिस्ताचेर तूं आनी तुजो घराबो साल्वात जातलो. तूं म्हणटा न्हू? कोंकणीन कितें आहा पळय? ताणें तांकां सांगलें, तेणी तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर सोमऱ्या जेजूचेर बावाट दवर बावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तुका म्हणजे म्हाका म्हणटा न्हू, यू न्हू, तूं तो सोत मानशी, तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. तूं न्हू काय तुजो घराबो पयलीं साल्वार जातलो? तुज्या सायटीक पयलीं आहा ती सगळीं सोत मारल्यार सगळीं साल्वार जातली अशें आसा? आतां आमी सायटीक तर ती सोत मानिना जाल्यार देव कितें म्हणटा? पयलीं तूं पयलीं सोत मान, तूं पयलीं चल, तुका कितें सांगता तें तूं तुज्या कोळण्यांनी खोल, मागीर तुजो घराबो साल्वार जातलो. आमी कितें म्हणटा? ती हें करिना, ती करिना, ही करिना. तूं करता? आमी कोत्ता? दुसऱ्यांक पॉयंट करपाक आमी कोत्ता तें देणी? आमी स्वत मारला जेजूचेर, तेच्या उतराचेर, आनी आमी चलता नाल्यार आमचो घराबो म्हणजे सगळी सायडीक कोण आहा ती साल्वार जातली. पूण आमीच तें जर चलना त्या उतरा प्रमाणे, आमीच जर स्वत मानून कितें देवाचें उतर सांगता तें करिना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक पॉयंट ऑफ करूंक जाता? हा? सांगलें भयणी, देव सांगता तूं पयलीं चेंज जा. देव म्हणटा म्हाका पयलीं चेंज जा. हें म्हाका जेन्ना हांव फर्स्ट रिट्रीटाक गेलें म्हाका हें उतर गावलें आनी म्हाका पळयतात मारलें. हांवें केन्नाच न्हू, म्हाजी भयण आसतली प्रूफ सांगता, हांवें केन्नाच तांकां सांगूंक ना हें सारकें न्हू केन्नाच सांगूंक ना. हांव जरी जाणा आसली हें सारकें न्हू म्हणून हांवें केन्ना विचारूंक ना. कित्याक हांव जाणा आसली जेतून म्हाका सांगलें तूं एकलेंच स्वत मान, तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. म्हाका भयण तरीच म्हणटाली हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणटाली म्हाका ती. पूण हांवें तांकां केन्नाच सांगूंक ना हें करूं नाका तें. आजुनूय हांव केन्ना सांगिना. कित्याक हांवें कितें केलां? हांवें स्वत मारला म्हजो घराबो त्या हिणान. जेजू म्हणटा न्हू जॉन 10:16 म्हणटा, एक हीण जातलो आनी एक गवळी जातलो. आतां म्हजो घराबो खंय आहा? ह्या हिणान आसा. आनी तेजो कोण गवळी कोण? जेजू. म्हाका भिवपाची गरज आहा? म्हाका तांकां सांगपाची गरज आहा काय तांकां गवळी तांचो शिकयतलो? हा? कोण शिकयतलो? गवळी न्हू. सो आमी फक्त स्वत मानपाची गरज. And other sheep which are not of this fold, then also I must be bring, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. कितें जातलें म्हणटा लास्ट हेका? one fold. one कोंकणी पळय हीण आसा. आनीक म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात. मेंढरे आसा.
ती ह्या वडपांतली न्हय, त्या वडपांची न्हय, तांकां हांवें हाडूंक जाय. तांकां हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. गवळी. कितें म्हाका कितें गरज आहा? देव म्हणटा म्हाका फक्त स्वत मानपाची गरज आसा. आनी तो म्हणटा कितें आय मस्ट ब्रिंग म्हणटा न्हू, काय तुका हाड म्हणटा तो? कोणाक हाड म्हणटा? तांकां आपूण हाडटलो. तूं स्वत मान. हाडपाचें काम कोणाचें? जेजूचें. आमीच तांकां हाडूंक सोदता न्हू. या गो ही मिसाक येयना, हे मागण्यांक येयना, हे देवाचें उतर वाचिना, हें सगळें आमी करता न्हू. देव कितें म्हणटा? तूं एकलें स्वत मान. आय मस्ट ब्रिंग म्हणटा. आपूण हाडटलो तांकां. केन्ना हाडटलो? आमी बडबडटा तेन्ना हाडटलो तो? काय आमी स्वत मानूंक जाय? एकल्यान स्वत मान म्हणटा तो. आमी म्हणटा सगळ्यांनी स्वत मानूंक जाय न्हू. जेजू म्हणटा तूं स्वत मान. तूं म्हणजे म्हाकाय म्हणटा तूं एकलें स्वत मान. आपूण तुज्या घराब्याक हाडपाचें काम हे हिनान आनी आपूण तांचो एक गवळी जातलो. कोणाचें काम? आमचें काम कोणाक हाडपाचें? आमचें फक्त स्वत मानपाचें. तो हिनान आसा जेजूच्या आनी ताका जेजू ताचो गवळी ताका राखता. ओ गवळी कसलो? एक राखणो कसलो? आतां एक राखणें आसता गोरवां राखोवंक आनी जर ते चलोन रानान गेले, एक शिव येयलो, कितें करतलो राखणो हो? जेजू न्हू, दुसरो राखणो कितें करतलो? त्या गोरवांक थंयसरूच सांडटलो, आपूण पळयतलो. आनी हो जेजू म्हणटा, आपूण राखणो म्हणटा न्हू, गवळी म्हणटा न्हू, हो कितलेय कोण येवं आपूण फुडें वचोन झगडटलो आनी आमकां साल्वार करतलो, तुज्या फॅमिलीक साल्वार करतलो, तुज्या मोगाच्या. हय न्हू. कोण स्वत मानता हो गवळी बरो म्हणून? आमच्या पासून आनिकूय जीव दिवंक तयार आसा म्हणून. सो विस्वास आहा आमकां? हो भावात आसा. हे गवळी आमच्या हिणान आसा म्हणून आमची सगळी फॅमिली, म्हाजी फ्रेंडां सगळीं कितें जाय सगळीं हिणान आसा. आनी ताचो कोण गवळी आसा? जेजू. आनी जेजू गवळी आसा ती सांडटली, ती वायट रस्त्यार वयतली. केन्ना वायट रस्त्यार वयतली? हांव जेन्ना स्वत मानिना तेन्ना. हांव जेन्ना सगळें हांव झुजोंक सोदता पळय तेन्नाच ती वायट रस्त्यान वयतली. तूं झूज देवाच्या हातीन घाल न्हू. पळय तुजी फॅमिली, म्हाका खूब दाखयतालो देव, तुजी फॅमिली पळय कशी कितें कितें म्हणटा, आजुनूय दाखयता. पूण हांव म्हणटा म्हाजी फॅमिली ऑलरेडी हिणान आसा, जेजूच्या हिणान आसा आनी ताचो गवळी जेजू आसा. म्हाका कसले प्रॉब्लम आसा आतां? कोणा तरी प्रॉब्लम आसा? सो स्वत मानूंक शिकोवंक जाय. जें कितें बायबलान बरयलेलें आसा तेचेर फक्त स्वत मानूंक जाय. विचितपूत येयलो न्हू सोयरानान. तशें आमकां जायते आमी कितें कितें करून, हेणी सांगलें तेणी मनशांनी केले कायदे करून करून आमकां गरज आहा सोयरानान येवपाची देवाच्या उतरा प्रमाणे. सोयरानान येवन देव कितें सांगता तें पळय चलोंक जाय आमी. आमी चडशे म्हाजो घोव येयना, म्हाजी बायल येयना, मागण्यांक कितें जातलें? येतली मागीर? येयना म्हटल्यार येतली? आमी म्हणूंक जाय अरे हांवें तांकां ऑलरेडी पयलें हिणान आहा जेजू वांगडा आनी ताचो जेवढी गवळी तांकां जेजून सांगलां हांव हाडटलो म्हणून. सांगूंक ना तेणी हाय मास्ट ब्रिंग म्हणटा न्हू, हांव तांकां हाडटलो म्हणटा तो. हांव हाडटलो जाल्यार तुका कित्याक टेंशन तेंचें? टेंशन आहा कोणाक फॅमिलीचें? आतां टेंशन येतलें? आतां स्वत कळ्ळें न्हू. हाय ब्रिंग म्हणटा तो, हाय मास्ट ब्रिंग, तो हाडटलो न्हू. आमी फक्त स्वत मानपाची पळोवया, स्वत मानपाचें आमी काम करया. न्हू स्वत मानपाचें. चड वजें खंय दिसता? माथ्यार घेवंक जाय, कोश करूंक जाय स्वत मानपाक. फक्त एक कोश करूंक जाय, देवाचें उतर आयकूंक जाय, कंटिन्यू आसूंक जाय, ना तुका स्वत मानूंक जाता तें? दुसरो आहा तो मागीर सांगतलो मातसो रेस्ट घे म्हणटा, पळय दाखयता कितें जाता तें. ताका लागून देवाच्या राज्यान हॉलिडे ना. किंगडम ऑफ गॉड देर इज नो हॉलिडे. ह्या सुर्गीच्या राज्यान
सुटी म्हटलेली ना. आमी म्हणटात ना थोडीच मातशी देवाच्या उतराक सुटी घेतली. सुटी घेवन पळया कितें जाता तें. सगळ्यांक खबर आहा न्हू बॉडी सोल एंड मायंड. मन कूड आत्मो. खबर आहा न्हू कितें जाता तें मागीर. आत्मो न्हू खाली आसा. हें मन सॉरी मन खाली आसा. खाली आसल्यार कितें जाता. आतां कितें खाली आसा कोण ओडटा आसा तर ओडटलें न्हू. एके सायडीन आत्मो ओडल्यार आत्म्या वांगडा वयतले. कूड ओडल्यार कुडी वांगडा वयतले. कित्याक तें खाली आसा. देवाचें उतर बीन कांय ना भितर. कितें जातलें संवसारा वाटेन वाडटलें आनी देवाचे वाटेन वाडटलें. तुजे कडेन जर देवाचें उतर आसा जाल्यार तें कितें करतलो आत्म्या वाटेन वयतलें न्हू. मन पयलीं आमी कोण ती सांगता. आमी एक आत्मो न्हू. आमी कोण आत्मो. कूड म्हणटा त्या घरान आमी रावता आनी ताका एक मन आसा. हे कूड म्हणटा त्या घरान आमी रावता. आमी कूड न्हू. कुडीचेर फोकस दवरपाक सगळ्यो गोश्ट. कूड म्हणटली तुका दुखता मगो. कूड हें म्हणटा मगो तुका. चल्ल्या दोतोरागेर हांव एसांनी पळयतां खूब दीस म्हाका एक म्हयनो कसो जालो पळयता डॉक्टराचे रिपोर्ट फॅमिलीक कंटिन्यू हो कर तो कर रिपोर्ट तो कर ह्यो कर. मनशाक सारकें मनीस तसो कूड कशी जियेता. आमी कूड आमी आत्मो. आमी आत्म्यान कितें सांगता तें जिवंक जाय. म्हणून ना दोतोरागेर वचोंक जाय. मागीर म्हणशान हांव दोतोरागेर वचनाका म्हणलें म्हणून म्हाका म्हणशान ना डॉक्टरांकूय देवानूच विजम दिलेलें आसा पूण तांकां विजम आमी परत घालूंक जाय. हायजाय 11:2 आमी तेंचे वसत घालूंक जाय. हायजाय 11:2 विजमाचो जानवायेचो बुद्धीचो आत्मो डॉक्टरांक दिलेलो आसा. तांकां देवानूच विजम दिल्या. आनी सो हांव पळयतां कितले रिपोर्ट म्हणजे आमी एक कूड कशी जियेता. आमी एक आत्मो. जाणा सांगूंक जाय आमी आत्मो. आमकां कितें आतां कूड कितें सांगता तें न्हू आत्मो कितें. आमी आतां आत्मो म्हणटकूच आमकां कोण सांगता थंय कूड सांगता थंय जिवंक जायी काय आत्मो सांगता थंय जिवंक जाय. आत्मो सांगता जिवंक जाय जाल्यार आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटलें. आनी तें देवाचें उतर आत्म्यान आसा आनी तेंच आमकां तो शिकयतलो. कळटा. आतां आमी कितें करतलीं कंप्लेनींग घांबलीं बीन केलें कितें जाता जाणा. जे कितें दीस आमचे लागीं आसलेले न्हू आमकां ब्लेसींग रोखडें मेळपाचें आसलें न्हू देवा कडलें तें कितें जाता डिले जाता. पयस वयता. कित्याक कोण करता तें आमीच देवचान न्हू. हांवेंच तें आमच्या गुणगुणटा. ही म्हाजी फॅमिली येयना. ही देवाचें उतर आयकना. ही हें करता ती करता थंय वयता हांगा वयता. मागीर कितें जातलें. आय मस्ट ब्रिंग जातलें काय यू मस्ट ब्रिंग जातलें. तुमीच चिंता कितें जातलें तें. जेजू मागीर हांव हाडटलो तांकां हिणान हाडटलो काय आमी तांकां खंय घातले व्हरोन दुसरे कडेन पावयले व्हरोन आमच्या उतरा उदेशी. समजता. आमकां आमचें एकूच काम आसलें देवाच्या उतराचें स्वत मानपाचें. एक भयण देवाच्या उतराक गेली रिट्रीटाक आनी बिलीवर्स आसली. घरा येयलें आनी कितें केलें हें करूंक जायना तें करूंक जाय. हें सगळें भायर मार हें भायर मार तें भायर मार. कितें जालें लास्ट तेकाच भायर मारली घरांतली. सो देवान आमकां हें कर सांगलां जस्ट कर सांगलां कोणाक. देवान सांगलां तूं बेश्टेच स्वत मान सांगलां तुका. जस्ट करपाची गरजूच ना. तूं स्वत मान. ती कितेंय करून तूं स्वत मान. तुजेर आसा सगळें. म्हाजेर एकल्याचेर आसा सगळें. समजता. हें म्हजेर आसा सगळें. हांव जो स्वत मानता म्हजो घराबो साल्वार जाता. हांव स्वत मानता जाल्यार हांव जर भिरांत दवरता म्हाजी फॅमिली भिरांतीच्या हितून पडटा. पडना. प्रूफ जावं. जॉबान कितें केलें. जॉबाची फॅमिली कित्याक गेली. जॉबान स्वत मारलेलें. जॉब सगळ्यांक खबर आहा न्हू जॉबाची स्टोरी. ते सगळे गेले. कित्याक गेले. एकल्यान भिरांत धरली म्हणून आख्खो घराबाब पिड्यालो न्हू तेजो. जॉबान तेजे भुरग्यांनी भिरांत धरलेली. ती भुरगीं बरी
सॅक्रिफायस करताली आपल्या वांगडा बरी पार्टी करताली सॅक्रिफायस न्हू पार्टी करताली पूण हो जॉब एकलोच भिरांतीन सॅक्रिफायस करतालो देवा भिरांतीन देवा कडेन मागणें करतालो तो आं? आमी म्हणटा आमी मागणें करता पूण आमच्या भितर भिरांत आसता न्हू ती भिरांत जॉब 3:25 सांगता जॉब चॅप्टर 3:25 सांगता कित्याक ही भिरांत तेजे फॅमिलीक कित्याक तेजी फॅमिली सगळे तेजे प्रॉब्लम स्टार्ट जाले सगळे नाश जाले कित्याक जाला तो जॉबूच सांगता आमी पयलीं कितें म्हणटाली देंवचारान म्हणटाली कोण म्हणटाले देंवचारान ताका नाश केलो हांव एकलीच म्हणटाली दिसता देंवचारान ताका हें केलो सगळे तेजे येले एक्चुली जॉबूच सांगता देंवचारान न्हू पूण आपणान जॉब 3:25 काडलाय तुवें हे भिरांत हांव भियेतां ते म्हजे सवें घोडटा म्हाका खांपेरो हाडटा म्हाका खापेर हाडटा तितलेंच म्हजे थंय घडोवन येता कितें म्हणटा तो म्हाजी भिरांतूच सगळी न्हू ही जॉबाचीच भिरांत न्हू सगळे नाश जाले तेजो घराबा आमची एकल्याची भिरांत आमच्या घराब्याक नाश हाडटा खबर आसा एकल्याचीच बाबा घराब्याक सालवार करता देव म्हणटा न्हू आय मास ब्रिंग म्हणटा थंयचो देवसार म्हणटालो हांव ब्रिंग करता तांकां जेन्ना तूं भिरांत दवरता न्हू तो म्हणटा आपणेशेर हाडटा आपूण आपणा कडेन ओडून हाडटलो हें न्हू सारकें लायफ म्हाजे कडेन टेस्टिमनी आसा हे जिवितान हांवें म्हाजें भिरांत दवरली न्हू एका सिट्युएशनाचेर देवाच्या उतरान कंटिन्यू नासलें हांव तेन्ना म्हाज्या घराब्याक कशी भिरांत हे भिरांत न्हू कशें इफेक्ट जालो एकदां न्हू आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यान चिकनगुनिया म्हणून येतलो हांव नको चिकनगुनिया म्हणून एक जोर येयल्लो खबर आसलो खबर ना तो जोर एकल्याक येयल्यार आख्खी फॅमिलीक येतालो आनी म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें तो जोर तर येत एकल्याक येत आख्ख्या घराब्याक येता म्हणून आतां कितें जालें म्हाका भिरांत येयली आनी हांव जेजूक म्हणटा पळय जेजू आमकां जर जोर येयलो तिगांयकू जाल्यार आमकां कोण पळयतलो ही भिरांत न्हू म्हाजी भिरांत म्हाज्या भयणीक जोर येयलो तो चिकनगुन्यान ते सारके चलोंक लागले कोंबडी चलता पळय तशी पाऱ्याक बीन धरून दुसरे दिसा भावाक येयलो म्हाका मातसो येयलो म्हाका कळ्ळें की हो जोर येता म्हणून म्हाजे पांय फोडपाक मातशें सिग्नल जालें आनी तेंच्यो टॅबलेटी घेवपाक लागली म्हाका चड येवंक ना कित्याक आनी कित्याक जालें हांवें भिरांत धरली न्हू कित्याक सांगता आमी अश्यो मिस्टेकी आमचे कडेन जाता न्हू जायना फॅमिली कितें जालें म्हणटकीर आमकां भिरांत येता आनी ती भिरांत म्हाका भिरांत एकल्याक ताका लागून तो म्हणटा तूं एकलेंच सोद मान तूं आनी तुजो घराबो सालवार जाता तूं एकलेंच भिरांत घे आख्खे ते जॉबा वचून कळटा एकल्यानूच भिरांत घेतली जॉबान आख्खो तेजे फॅमिली सगळी घराबो तेजे बिजनेस सगळे नाश जाले कोणी जॉबान एकल्यानूच भिरांत घेतलेली तशी हांवें भिरांत घेतली म्हाज्या घराब्यान जोर तो चिकनगुनिया भितर सरलो म्हाजे भिरांतीक लागून ताका लागून तुमकां सांगता तुमी भिरांत धरूच नाका देवाचेर विश्वास दवरा जायते दाखयताले फॅमिली हें करता खंय वयता थंय वयता पळयात तांकां हिल्यान आसा जेजू वांगडा आसा ताचो गवळी जो गोरवांक पयला राखता तांकां तो फाटल्यान आसता हो गवळी आमचो फुडें चलता जेजू आमच्या फॅमिली फुडें चलतात केन्ना त्रासान पडटली जेजू गवळी आसता त्रासान पडटली ना न्हू आमी स्वत मानूंक जाय फक्त काम करून स्वत मानपाचें भिरांत नाका आनी एकदां कितें जालें एक अशेंच आमचे जॉयंट हावस आहा ओल्ड हावस म्हणटा आमी ताका थंय आमचें फंक्शनां बीन जाता आनी थंय फंक्शन आसलें आनी आमकां वचपाक जाय आसलें आनी सगळ्यांक दोळे येयल्ले दोळे जाणान दोळे ते येयले आनी भाव येयलो आनी म्हणूंक लागलो आतां आमकां शुअर सगळ्यांक दोळे येतले आमकां वचोंक जाय थंयसर आतां न्हू भिरांत न्हू कित्याक न्ही तें देवाच्या उतरान म्हाका कळ्ळें न्हू म्हाजी भिरांत म्हणून हांवें सांगलें कितें ना आमकां दोळे कोणाकूच येवचे ना आतां हांवें साम्स 91चो उडास केलो 10,000 तुजे सायडीर पडटले 10,000 तुजे सायडीर पडटा तुका कांयच जावचें ना
हांवें म्हटलें देवान ऑलरेडी सांगला तुजे सायडीक 10,000 पडटा 1,000 पडटा कितले दोळ्यांचे येवं कोणी जोरे तुका केन्नाच येवचो ना म्हणून. आतां हांवें स्वत मारलें आमी वचोन येयलीं सगळीं आमकां कांयच सांगना. एग्जाम्पल हें कित्याक सांगता हांव आमी अश्यो मिस्टेक करता आनी आमच्या जिवितान हें दिश्टी पडटा आनी मागीर आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करता. करिना? हेणी केलें तेणी अशें म्हटलें म्हणून अशें जालें कांयच ना. आमचें सगळें जिबेर आनी आमी स्वत मानपाक विसरता ह्या देवाच्या उतराचेर. आतां आमी कितें करतलीं? स्वत मानतलीं काय भिरांत हाडटलीं? दुबाव. भिरांतीचे ऑपोजीट दुबाव न्हू? भिरांतीचे ऑपोजीट कितें येता? ना भावार्थाचे ऑपोजीट सॉरी. सॉरी भावार्थाचे ऑपोजीट कितें येता? दुबाव. आतां भावार्थ आनी दुबावाची फायट आसता आमच्या जिवितान. आमी कितें चूज करूंक जाय तें आमचेर आसा. देव ऑलरेडी सांगतलो भावार्थ चूज कर तूं स्वत मान म्हाजेर. आनी संवसार आमकां दुबावाची गोश्टी सांगतल्यो न्हू. आतां आमी दुसऱ्यांक चेंज करूंक जाय. कित्याक आमी दुसऱ्यांक चेंज करूंक जायना? कित्याक जायना दुसऱ्यांक चेंज करूंक? दुसऱ्यांक आमी जज करूंक? बायबल कितें सांगता आमकां? आमच्या दोळ्यान कितें आसा? मॅथ्यू 7:1 आसा काय पळय तें पाटी. आमी आमच्या दोळ्यान पाटी पळयता दिश्टी पडना न्हू. आमच्या दोळ्यांचें आमकां काय दिश्टी पडटलें सिस्टर म्हणटा कोण. पूण बायबल सांगता म्हज्या दोळ्यान पाटी आहा. पाटी व्हडली काय कुस्कूट व्हडलें? कुस्कूट न्हू नाल्यार आमी कित्याक तेंचे भयणीच्या भावाच्या कुस्कुटाक फाटल्यान धांवता? तो हो करता तो तसो करता तो अहें केलें तहें केलें. चडशें आमचें कितें जाता? कुस्कुटा फाटल्यान धांवता काय पाटये फाटल्यान धांवता? कुस्कूट व्हडलें जालें न्हू पाटी धाकटी जाली न्हू. ना कितें व्हडलें? पाटी आमकां दिसना न्हू. कितले वर्स गो? 7:1 वच. मॅथ्यू 7:1 मेळटलें मागीर. तुमी नीत करूं नाकात. तुमी नीत करूं नाका. आनीक देव देव तुमची नीत करचो ना. देव तुमची नीत करचो ना. नीत म्हणजे दुसऱ्यांक जज करूं नाका, दुसऱ्यांचे मिस्टेक काडूं नाका. आनी देवूय तुमच्यो मिस्टेक काडचो ना. आमी सदांच आमचें कितें जाता कळ्ळी? दुसऱ्याचे पयलीं येता न्हू. पूण देव म्हणटा तुमी काडूं नाका. आपुणूय तुमकां मिस्टेकी काडचो ना. कित्याक? तुमी नीत करशात तेच परेन तो तुमची नीत करतलो. कोण करतलो? जेजू देव करतलो. आनी तुमी जोगशान त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुमी जे कितें करता न्हू त्याच मापान तुमकां परत मेळटलें. आनी तें परत मेळटना न्हू बरें दामूनूय मेळटा. जें तुमी कितें करता न्हू तेंच तुमकां परत मेळटलें. खूब भाशेन आसा तें. कित्याक आमी पळयता न्हू आमी म्हणटा पळय हेंच्यांनी जाणट्यांनी केलें पळय हेंकां मोगचें पडलें म्हणटा न्हू. म्हणिना तेंच आमकां मेळटलें म्हणटा. आमी कितें करूंक जाय? बरें करशे जाल्यार आमकां बरें मेळटलें. वयल्यान दामून चेपून मेळटलें. वायटूय दामून चेपून मेळटा. समजो नाका बरेंच मेळटा म्हणून. फुडें कितें सांगता पळया. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयता? आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. कशेंच म्हाका न्हू दिश्टी पडना. पूण देव म्हणटा तुज्या दोळ्यांची पयली पाटी काड न्हू. फुडें पळया. दिश्टी पडना. फुडें तुज्या दोळ्यान एक
पाटी असताना पाटी असताना तुझ्या पेल्याक तुझ्या पेल्याक तुझ्या दोळ्यांतले दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी काडू दी अशें तुज्यान कशें म्हणून जाता म्हणूंक जाता दिश्टी पडची ना न्हू हे दिवली पाटी पूण आमकां दिश्टी पडटा दुसऱ्यांचे न्हू पयलीं आमी आमचें पळयना आमी दुसऱ्यांक करता कितें सांगूंक सोदता देव आमकां आमचे पाटी म्हणजे कितें आमचे पातक आमचे वायट सुबेज आसा तेज्या पासून चड आसा ह्या दुसऱ्या पासून चड म्हाजें वायट आसा तें वायट तूं पयलीं सुदार मागीर तुका दुसऱ्याचें तें वायट दिसता पळय तें तुका क्लियर दिश्टी पडटलें कशें जाणा एक दीस आमच्या घरा बेन अशेंच जालें नवीच म्हज्या घोवाच्या भावाची बायल आसली आनी तिजी मिस्टेक जाताले ती म्हाका सांगताले हांव म्हणटा म्हाका न्हू तेन्नाच पळयतात म्हण अशें शिकयलें ना हांवें ताका सांगलें हांवूय अशेंच मिस्टेक हांवूय नेवी आसल्यान अशेंच मिस्टेक करताली गो तुका आसूं मिस्टेक जाल्यार कांय ना हांवूय करताली न्हू तेन्नाच म्हाका पळयतात म्हण सांगलें पळय जेन्ना तूं करताय तेन्ना तुजी पाट हितून काडून ताका लागून तुका तेजे मिस्टेक तुका व्हडली दिसोंक ना कुसकुटूच दिसलें म्हाजे नजरेन जेन्ना हांव वखतां म्हजी पातकां देवान कितलीं बोगशिल्या तेन्नाच म्हाका दुसऱ्यांक बोगसूंक जातलें न्हू आमी म्हणटा म्हाका बोगसोना दिवंक जायना म्हाका एक भयण सांगता बोगसोना दिवंक जायना कित्याक जायना तुकाच खबर आहा तुवें कितलें वायट केलें आनी देवान तुका जेजून कितें बोगशिलां तें तुकाच खबर आहा न्हू आमकां एकल्याक खबर आहा न्हू म्हाका खबर आहा हांवें कितलीं पातकां केल्या आनी म्हाका जेजून कितलें बोगशिलां म्हाका खबर आसा आतां म्हाका दुसऱ्यांक सांगलेलें म्हाका ना गो हांवें तुज्या पेक्षा चड पातकां केल्लीं देवान म्हाका बोगशिलां आनी पळय कितलें नितळ केलां तें तुका कांयच न्हू म्हणजे ती कुसकूट तूं पळयता दुसऱ्याचें ताका लागून हांवें जेन्ना मानून घेता न्हू म्हाज्या दोळ्यांतली पाटी हांव तेन्नाच काडटां ही पाटी अशी पाटी काडटा पळय तेन्ना आमकां आमी पाटी काडली आमी तेन्ना समजोन घेतलें न्हू देवान म्हाका इतलें बोगशिलां म्हणून तेन्नाच म्हाका दुसऱ्याचें पातक इल्लेशें दिसतलें समजता देवान आमकां बोगशिलां थोडी पातकां बोगशिलीं आमची सगळीं पातकां बोगशिलीं आनी मागीर दुसऱ्याची पातकां आमकां व्हडलीं दिसतलीं आतां म्हणटा आमी जेन्ना हांव वयतां तेन्ना देव कितें म्हणटा म्हाका तुजी पाटी आनी हे भयणीची कुसकूट म्हणटा जेन्ना ती भयण जेजू कडेन वयता तेन्ना भयण जेजू कितें म्हणटा ताका तुजी पाटी म्हाजें कुसकूट न्हू सगळ्यांक आहा तें थंड जावन कोणाकूच तुका पाटी म्हणटा म्हणूंक जायना हांवें सगळ्यांक न्हू आमी जी कोण जेजू कडेन वयता तांकां जेजू म्हणटा तुजी पाटी पयली काड तुका पयलीं स्वत मानूंक शीक देवाच्या उतराचेर आनी दुसऱ्याचें कुसकूट दुसऱ्याचें इल्लेशें पातक समजता आमकां देव कितें सांगूंक सोदता तें देव म्हणटा कितें जज करूं नाका तुकाय कोण जज करचो ना तूं तो जज कर आपुणूच तुमकां जज करतलो म्हणटा न्हू देव सांगिना त्याच मापान आमकां परतें मेळटा न्हू मागीर म्हणटा हांवें न्ही उलयलीं उतरां म्हाका परत गावली म्हणिना आमी ना कित्याक हांवें कोणाक तरी म्हटलें म्हाका परत कोण तरी दुसरें कडसून येता ताका लागून देव म्हणटा तुमी न्हिदूच करूं नाका कोणाकूच हें तें म्हणूंक जायना एक म्हाका भयण सांगताली जेन्ना आमी दुसऱ्याचे खबरी करता तेन्ना आमचेर श्राप मागून घेता आमी श्राप मागून घेता म्हणटाली दुसऱ्याची खबरी करप म्हणजे आमी कितल्या लायफान आमचे श्राप मागून घेतले हां घेतल्या न्हू कोणूच आसा हांगा दुसऱ्याची खबरी करिनासतना हात वयर करा कोण ना एकूय ना हांवूय हांव तुमच्या वांगडा तूं ना तूं केन्नाच करिना तूं सारकें जेजू भाशेना पूण तूं केन्नाच करिना अशें जावंकूच शकचें ना बायबल म्हणटा कोणूच नितीवण ना बायबल म्हणटा कोणूच नितीवण ना कोणूच परफेक्ट ना खंयच्यान खंयच्यान आमी चुकलेलीं आसा न्हू जाल्यार कोणीच म्हणूंक ना हांव सगळ्या हितून सारकें आहा
खंयचो मात तरी आमी चुकलेलीं आसता. चुकल्या न्हू. पूण ताका लागून आमचे वचत चुकता म्हणून आमी जेजू मेलोलो आसा. आमी तर बरीं आसा जाल्यार आमकां जेजूची गरजूच ना. आसतली आसली कोणा. आमी तर सगळ्या वाटेन बरीं आसली जाल्यार आमचे कडेन एकूय मिस्टेक जायनासली जाल्यार आमकां जेजूची गरज आसा. जेजू मरोकूच जायनासलो आमी तर बरीं आसलीं. ताकाच लागून ह्या वीकपणांक लागून आमी पडटा परती पडटा आमच्या पातकान. आमच्या दुसऱ्याचे खबरी करूंक जाता, दुसऱ्यांक आमकां वायट म्हणूंक जाता. आमी पडटा म्हणूनच जेजू आमच्या वसत येयला न्हू. आमकां साल्वार करूं, सोरवंडार आमकां सेव करूंक जेजू येयला. आमकां हितून घोटाय दिवपाक. खंय आमी वीक आसा थंय आमकां घट करपाक कोण येयला. जेजू येयला. ताका लागून तेजे वरवीं आमी सगळें करूं शकता म्हणटा न्हू. जें आमचेशी जायना, जें आमचे कडेन करूंक जायना, आमकां लोकांचे खबरी करून आसतना रावूंक जायना थोड्यांक. पूण जेजू म्हणटा जेजू वरवीं आय कॅन डू ऑल थिंग. हांव ओगी रावूं शकता जेजू वरवीं. आमचे वस्तुकी आमच्यान कितेंच करूंक जायना. ओगे रावंक जावचेंच ना आमचे वस्तुकी. पूण जेजू येयला आमकां. आमी शिकतालीं न्हू बॉडी सोल एंड मायंड. आमी हॉलिडे कित्याक घेवंक जायना तें, सुटी कित्याक घेवंक जायना तें हांव थंयसर उरलें न्हू. सांगलां हांवें सुटी कित्याक घेवंक जायना तें. आतां तर आमी देवाच्या उतराक सुटी घेतली हें मन खाली म्हणटा न्हू. हें खाली मन खंय वयतलें मागीर देवाच्या उतराक सुटी घेतली जाल्यार. कुडी वांगडा वयतलें न्हू. कुडी वांगडा धांवतले, कुडीक कितें जाय त्यो वंडावे फाटल्यान धांवतले. जर आमी सुटी घेतली जाल्यार, जर आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसा जाल्यार खंय धांवतलें मन आमचें. आत्म्या वाटेन धांवतलें, देवा वाटेन धांवतलें. ताका लागून सुटी घेवपाक जायना. देवाच्या उतराक न्हू सुटी घेवपाक जायना. आमी सुटी घेता पूण आमचो देव खूब मोग करता. तो आमकां कित्याक तेणी सांगलां न्हू तूं सुटी पासून घेतलेला पूण तुका चडचो ना आनी सांजचो ना. पूण फायदो घेवंक जायना न्हू. चडचो ना आनी सांजचो ना म्हणून आमी गेलीं खंयसरी ना. आमी जाणा तो चडचो ना केन्ना कश्टाच्या वेळार सांजचो ना आनी सोडचो ना. तो आपल्या उतराक विस्वाशी आहा. पूण आमी ताच्या उतराक विस्वाशी रावपाक जाय न्हू. आमी ताच्या उतरान रावंक जाय न्हू. एक भयण म्हाका सांगताली सफरींग आमकां त्रास येयले म्हणटकूच आमी कित्याक म्हणटा जेजू हे त्रास मातशे पयस काड न्हू. एक्चुली आमी ह्या त्रासांसून ह्या कश्टांसून आमी कितें तरी शिकता. आमी देवाशी लागीं वयता तें आमकां कळटा. ह्या कश्टाक लागून न्हू. कश्टा भितर आमकां जेजू साल्वार करूंक येता म्हणून आमी जेजूक वखता. ह्या कश्टाक लागून न्हू. तितून भितर आमकां जेजू साल्वार करूं. आमी म्हणटा कितें थोडीं जाणां म्हणटा कोश्ट येयले, दुयेंस येयलें म्हणून हांव देवाशी लागीं येयलीं. ना देवाक नाका हें सैतानाचें इन्स्ट्रुमेंट आपणा कडेन हाडुपाक. त्या कोश्टान ह्या दुयेंसान जेजू म्हाका साल्वार करूंक येयलो, म्हाका वाट दाखोवंक येयलो म्हणून हांव साल्वार जालें. जेजू वांगडा गेलें हांव आनी जेजूची म्हाका वळख गावली. हे कोश्टान बीन आमी कितें करता जेजूची आनीक लागीं वयता न्हू. प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आमी कितें करता जेजूक सोदता न्हू. भायर सरोंक जाय न्हू आमकां प्रॉब्लम. आनी आमकां खबर आहा जेजूच ह्या प्रॉब्लमांसून भायर काडटलो म्हणून न्हू. आनी आमी तेसूनच जे कोश्ट पयस कर म्हणटा. पूण आमी म्हणटा जेजू म्हाका ह्या कोश्टांसून शिकय, तुजेशी लागीं येवपाक म्हाका हे कोश्ट भायर काडपाक म्हाका शिकय. हे देवचारा कडले कोश्ट आमच्या जिवितांत हे दुयेंस बीन कोणाक वचून येता सगळें देवचाराक वचून येता. जेम्स 1:2 चॅप्टरान टेम्पटेशन म्हणटा न्हू नॉट कम फ्रॉम द लॉर्ड. हे तायण्यो देवाक वचून येयना म्हणटा न्हू. एकूय तायण्यो आमी म्हणटा देव आमकां तायणेन घालता, देव तायणेन घालता. आयकलां कोणी तरी. पूण देव म्हणटा आपूण तुमकां तायणी दिना. ही तायणी देवचाराक वचून येता. सगळे टेस्टी आमकां देवचाराक वचून. पूण आमकां देव हितून हे टेस्टी जरी तेणी दिल्यो देवाचें उतर आसा आमचे हितून भायर सरपाक. जेजूक येवंक ना टेस्टी. परिक्षा येवंक ना जेजूक. हे ते देवाचो पूत म्हणून ताका येवंक ना. तो देवाचो पूत न्हू. मनशाच्या रुपान आसलो पासून ताका टेस्ट येयली. देव दाखयता सगळ्यांक टेस्टी हाडटा. देवचाराक वचून येयला आनी थंयसर टेस्टी सांगिना देवचार येवन ताका टॅप करता म्हणून. पूण तो तेजी उतरां सुद्दां न्हू तो परत घेयना. जेन्ना टेस्ट येता तो परत
हे तो आन्सरूच दिता पळयलां तुमी. आमी कितें करता तेजी उतरां परत घेता आनी मागीर आन्सर दिता. जेजू तेजी उतरां घेता. इवन न्हू ओल्ड टेस्टिमेंटांत जेनेसीस 1:2 देव पासून न्हू काळोख म्हणिना, म्हणजे देंवचाराची उतरांच उलयना, तो डायरेक्ट आन्सर उलयता. आमी आमच्या जिवितांत आन्सर उलयता काय उत्तर दिता काय आमी ते क्वेश्चन परत घेता ते देंवचाराचे. आतां आमकां दुयेंस येयलें दिसता आमकां, कितें म्हणटा आमी? डॉक्टराचो रिपोर्ट उलयता न्हू. ओके, डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, पूण आमी कशें म्हणपाक जाय? आमकां जायच जाल्यार दुसऱ्यांक सांगपाक जाय जाल्यार कशें म्हणपाक जाय आमी? एक रिक्वेस्ट दिल्लो ब्रदरीन आमकां आनी हॉस्पिटलान, आनी ब्रदरीन सांगलेलें म्हाका कितें दुयेंस जालां ताका वचून मागणें करपाक. हांवें तेन्ना त्या भयणी कडेन गेलें, कितें जालां? तिणें म्हाका डायरेक्ट म्हटलें म्हज्या घोवाक नवें लिवर मेवळा. कितें म्हटलें? आतां तुमकां कळ्ळें कितें दुयेंस जालें तें? तिणें आन्सर सांगलो, म्हाज्या घोवाक नवें लिवर मेवळा. आनी तेन्ना मातशें हांव नेवीच कशी आसली देवाच्या उतरान न्यू भितर सरताली. हांवें म्हटलें म्हाका म्हाका ब्रादरीन कितें तरी सांगलां हेजें, म्हणजे लिवराचें सांगलां. आनी ही डायरेक्ट म्हणटा, आनी हांव खरीच तिका म्हणलें, सिस्टर तुमी बरो आन्सर दिलो हा, तुका जाय तशें उलयली तूं. सिस्टर हांव देवाचें उतर शिकता न्हू, तितून तूं मेवला म्हाका. आमी जाल्यार कितें म्हणटली आसली, अशें आमचें आन्सर येवंक जाय. हें आन्सर आमचें जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. डॉक्टरान कितें सांगलां तें न्हू. डॉक्टरान तिका सारकें लिवराचें सांगलेलें, पूण तिणें कितें सांगलें? घोवाक म्हाज्या नवें लिवर मेवळा. आतां आमी कितें म्हणपाक जाय? आमकां दूख बीन येयलें जाल्यार दूख येता म्हणपाक जाय? जेजूच्या नांवान सगळें दूख बीन भायर सरली. दूख पासून म्हणूंक जायना, जेजूच्या नांवान म्हाका सारकी सुटका मेवळ्या. कित्याक जेजू न्हू ती कसलेय जाल्यार हितून बायबलान पळोवशी न्हू, तेजें कितेंच उलयना तो. आतां हांगाच परीक्षा वचून न्हू तो डायरेक्ट दिता न्हू तो उणो. आमी उणो करूंक जायना, पूण अशें म्हणटली आसली न्हू, ह्या उण्याचो म्हाज्यान जाता पूण हांव करिना अशें कितें म्हणटली आसली. पूण तो म्हणटा कितें? मनीस सोमतो आन्सर दिता. तो जर आन्सर दिवपाक जाय आमकां जाल्यार देवाचें उतर आमकां सारकें बायहाट करूंक जाय आसलें. जेजू कडेन बायहाट आसलें म्हणजे जेजून सांगलें न्हू काय जेजू गेलो कंप्युटरार बीन पळोवपाक, बायबल उगडूंक गेलो. बायहाट आमी ते सुवातेर आसले जाल्यार कितें करतले? राव रे मातसो देंवचारा. बायबल उगडटा नाल्यार कंप्युटरार वयता नाल्यार मोबायलार वयता न्हू. जायना आमी आजुनूय आमी शिकता. सो आमी ताका लागून आमकां गरज आहाय देवाचें उतर बायहाट करपाचें. कित्याक आमकां टेस्ट येतोच सांगला, येवचें सांगला. देर वील बी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन वील बी देर म्हूण सांगला, पूण आपूण तुमच्या वांगडा आसतलो सांगला. एक तायन कोश्ट आमकां येतलेच, पूण जेजू आमच्या बरोबर आहा, हे देवाचें उतर बरोबर आहा. आमकां भंय आसा? जायते खूब अशें आयकता हांव. कोण म्हणटा कितें जाणा, जी कोण देवाची लागीं आसा न्हू तांकां चड कोश्ट येता. खंय खरी वय सगळ्याकूच कोश्ट येयना. तुमी जाणा आयकलां 2 घरां खंय बांदलेलीं, दोगांयनी खंय देवाचें उतर आयकलेलें जाल्यार एक मातयेर आनी एक खडपार, सॉरी एक रेंवेर आनी खडपार बांदलेलें. सॉरी, दोगांयनी देवाचें उतर आयकलेलें न्हू. आनी दोगांयकूय वारें पावस येवंक ना काय एकल्याक येयलें एकल्याक येवंक ना. कित्याक तर आमी म्हणटा देवाच्या उतरान आसा तांकां चड कश्ट येता? दोगांयकूय येता सेम. सिकनेस सगळ्यांक येयना पूण देवाच्या उतरान आसलेली रोखडीच भायर सरता ना. तशें म्हणपाक जायना. आमी सगळ्यांक दुयेंस पिडा येता. कोण देवाच्या उतरान ना, देवाच्या उतरान आसाय तांकां येयना. देवाच्या उतरान ना तांकां ना येता, पूण ती जैतिवंत जाता. कित्याक सांगता आमी एवरी वीक वयता न्हू, आनी एक भयण आहा सद्दां ती देवाचें उतर शिकता, ती प्रॅक्टीस करता म्हणून कळटा. कित्याक ते टेस्टिमनी आसता तुज्यो. ती म्हणटा आपूण चेड्याक घेवन दोतोरागेर गेली. चेड्याक दोतोरागेर गेले, दोतोर तांचो फॅमिली डॉक्टर. ती मोठे जाले, पयलीं बारीक आसले म्हणटा आपूण. डॉक्टर आपणाक पयनाच फुडें म्हणून तुका थायरॉयड आहा. आपूण म्हणलें ना म्हाका आसूंच शकना.
ना तुका आसा आनी म्हाजें उतर केन्ना हांवें सांगलें डॉक्टर सांगता केन्नाच फाल्स वचोंक ना. आतां ते मागण्यांक आसा न्हू. आपण म्हणलें रिपोर्ट नाका घोव कितें म्हणलो आपणाची चेड्याक घेवन घोवूय गेलो वांगडा. ना ना दोतोरान सांगलां न्हू टेस्ट करूंकूच जाय. दोतोरान आख्खे टेस्ट सगळे टेस्ट दिल्ले खंय बरोवन. आपूण म्हणटा बिंदास आसा टेस्ट कर तुका जाता तितलें कर हांव जाणा आजूच्या गायनी बरी जाल्या म्हणून. कितें जालें म्हणून जाणा तुमी टेस्ट सगळे नॉर्मल टेस्ट इवन थायरॉयड. डॉक्टर म्हणटा अशें जावंकूच शकना म्हाजें एक्सपिरियन्स आपूण केन्ना उलयलें उतर केन्ना अशें जावंकूच ना. बोंद म्हणटा खंय अशें कसो रिपोर्ट येयलो असो पळयता म्हणटा. जालें म्हणटा घरा येयलें म्हणटा. चेड्यान विचारलें म्हणटा घोवाक डॅडा मामीचो रिपोर्ट कसो आहा. अरे तूं जाणाय न्हू ती प्रेज द लॉर्ड ती कितें आसलेलें नाच करता म्हणटा रिपोर्ट बीन म्हणटा ही प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें हें देवाच्या उतरान आसलेलीं मनशां रिपोर्ट म्हणटा नाच करता तो आसलेलो पासून नाच करून दवरता म्हणटा ही मनशां. कळ्ळें सो सगळ्यांचेर येता न्हू दुयेंस पिडा. आनी आमचे कडेन देवाचें उतर आहा म्हणटकूच कितें सांगलें तेजे घोवान जरी तो देवाच्या उतराक येयना पूण तेज्या भावा बरोबर येता पूण तरी तेणी देवाचें उतर म्हटलें तेणी ही मनशां प्रेज द लॉर्ड म्हणजे देवाच्या उतरान आसलेली मनशां रिपोर्ट आसलेलो नाच करून उडयता. कित्याक उडयता आमच्या वांगडा कोण आसा जेजू आसा तेजें उतर आसा म्हणून आमी जैती म्हूण कोणूच आमकां हालोवं शकना. जी कोण रेंवेर घर बांदता ती हालतली न्हू दुयेंस पिडा येयलें म्हणटा हालता सोमती पडटा. समजता. सो आमी कितें करपाक जाय देवाच्या उतराक गोड धरून रावपाक जाय. समजता. आमी कितें आमचें एकूच काम कितें देवाच्या उतराक गोड धरप म्हणजे देवाच्या उतराचें स्वत मानपाक जाय. आमी शिकल्या न्हू स्वत मानू. आतां आमी कितें करूंक जाय दुसऱ्यांक जज करूंक जाय. ती कित्याक येयना ही कित्याक येयना ती कित्याक येयना म्हाजी फॅमिली येयना हांव एकलेंच येता. हां कितें करूंक जाय तर आमी नाका तुमकां फॅमिली येयल्ली मागीर कितें करपाक जाय स्वत मानूंक जाय. ती ऑलरेडी जेजू वांगडा आसा आनी तेजो तेंचो गवळी जालेलो आसा आनी तो तांकां राखता आनी तोच हाडटलो म्हणटा न्हू. जेन्ना आमी भिरांत दवरता तें जाणा न्हू आमी आमकां फॅमिलीची बीन कसली भिरांत येयल्यार कितें जातलें तो व्हरतलो न्हू. आपणाची आमी भिरांत घेवन जिवंक जायना. जॉबाचें पयलें आमी एग्जाम्पल भिरांत घेतली कितें जालें सगळें नाश जालो. आमी फक्त भावात धरूंक जाय आनी तो भावात जर आमचे कडेन आसूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसूंक जाय आनी ते कंटिन्यू आसूंक जाय आनी देवाच्या उतरान हॉलिडे ना आमकां. सदांच देवाचें उतर कंटिन्यू आसूंक जाय आमच्या तोंडाचेर ओठाचेर जेशुआ वाना भशेन आमकां सक्सेस आनी पॉस्परस जावंक जाय जाल्यार. थँक्यू जिजस. उबी रावया सगळीं. कितें विचारपाचें आहा समजलां न्हू सगळ्यांक. नेक्स्ट क्लासीक रिविजन आसतलें. ओके. थँक्यू जिजस. सगळीं जाणां आमी जिबेचे देणे उलोवया. हालेलुया हालेलुया शिखारा बरा 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 शिखारा करा 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 करा. सुरगीचे बापा आमी तुका आर्गांत वाचता कित्याक एक शिकोवणे पासत आनी आमी स्वत मानता तुवेंनूच आमकां हे शिकयलाय हे देवाचें उतर. जशें आमी स्वत मानता तितलें तुज्या जिवितान आमी आनीक लागीं येता. तुका आमी पळयता आमच्या रुपान. आमी फक्त तूं म्हणटा एकलेंच स्वत मानूंक जाय आनी आमचो घराबो आनी आमी पळयता जेजू आमचो घराबो सगलो तुज्या बरोबर आसा आनी तूं तेंचो गवळी आसा आनी तूं तांकां राखताय सदां काळ तांकां सोडयताय सगळ्या वायटांसून सगळ्या दुयेंसांसून पयस दवरलें तांकां तशें जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आमकां ब्लेसींग आमी जेन्ना आशिर्वादान म्हणटा तेन्ना खरेंच तुजो सगळ्या आशिर्वादान आमी भरलेलीं आसा. होच आमकां दुसऱ्यांक कसो दिवंक जाय तो तूं शिकयताय आमकां सदां काळ. जेजू हो आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक कशी जावंक जाय त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तुजे शिकोवणे पासत सदांच तूं आमकां शिकयताय नवे नवे गूट तुजे आनी त्या गुटा प्रमाणे चलोंकूय आमकां शिकयता. तुजो पवित्र आत्मा म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी तूं आर्गां दिता कित्याक तूं आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी आसाय म्हणून जेजू आमकां तसोच तूं तुज्या उतराक विस्वाशी रावंक शिकयता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता.
तूं आमचे मोदी आसा म्हणून तूं खरोच जिवन आसा. जरी आमचे कोश्टूक येयले पासून जशी टेस्टी येयल्यो पूण त्या टेस्टीनी तूं आमच्या बरोबर आसा. तुजें उतर आमकां सगळे ह्या हितूनसून भायर सरता. जरी आमचेशी कितें जायना पूण तुजे उद्देशी आमी सगळे करूं शकता म्हणून जेजू तूं म्हणून आमी स्वत मानता जेजू. आनी तशेंच जेजू तूं म्हणटाय खरेंच आमी तुवें आमची सगळीं पातकां घेवन त्या खुर्साचेर उबारून येलाय आनी आमकां सगळ्यांक पातकांची सुटका दिलेली आसा. आनी हें निथिवणपणाचें जिवीत फुकटे देणें आमकां तुवें दिलेलें आसा म्हणून जेजू तुज्या मुखार येवपाक आनी तुजें नेचर तुजें जिवीत आमच्या भितर आपणावपाक त्या पासत जेजू तुका तुज्या बलिदाना पासत तुका आमी आर्गां दिता. हे सॅक्रिफायस पासत तुजे ग्रेस दयाळ्या पासत जेजू ते करून दवरलेलें आसा जेजू. ते आमी स्वत मानता जेजू तुवें त्या खुर्साचेर आनी आमी भावार्थ दवरता तुवें आमची सगळी दुयेंस पिडा घेवन मेलोलो आसा म्हणून भावार्थ दवरता जेजू. एक तुजी ग्रेस आनी आमी स्वत मानता. आनी तशेंच आमचे दुयेंस पिडा आमचे सगळे पातक घेवन मेलोले आसा. आमची लॉस आमची भिरांत आमची गरीबसायण आमचे श्राप तुवें घेवन मेलोले आसा आनी सगळ्या वाटेनसून आमकां सुटका दिलेली आसा म्हणून जेजू. आमचे कुडीक कसलेच दुयेंस पिडा ना जेजू, कसलोच रोग ना जेजू, कसली पिडा ना, कसलेच डॉक्टर रिपोर्ट सगळे कॅन्सल जालेले आसा म्हणून जेजू. ते भयणी भाशेन तो भाव म्हणटा आमी भावार्थाची मनशां आमी आसलेले नास करता तुज्या उतरा उद्देशी तुजे उद्देशी म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे शिकोवणे पासत. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.